काणकोण ते मडगांव ह्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुर्दशेबाबतीत काँग्रेसीन महामार्ग प्रशासनाक जाप विचारली। सरचिटणीस जनार्दन भंडारी हांच्या फुडारपणाखाला काणकोणच्या नागरिकांनी अभियंत्याच्या आल्तींच्या कार्यालयात घेराव घालो। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। कितले म्हयने जाले रस्त्या लागून वर्स जाली आमगे काणकोण टू मारगांव काणकोण टू पळय हॉटमिक्स करा म्हण आमचे कितलेशे लोक आतां वेळना मडगांव काम करतात तेंचे आतां खरें कितले तांकां त्रास जावपाक लागला ह्या दिसांक वचपा जायना तेंच्यांनी पयर एक्सिडेंट जावन बँड मोडला आतां एक बँड तांकां नडला आतां ते आमी कितें सांगलें तांकां एक तर रस्तो सुरू कर हॉटमिक्सिंग काम सुरू करपा लायिल्लें अजुनूय केलें ना नाल्यार तेंगेलें ऑनसेप बंद कर म्हणलें एकदां अशें कोण मोडटा न्ही म्हणून नाल्यार आमकां एक चॉपट सर्वीस दी म्हणलें खंय मारगांव टू काणकोण ते मातशें काणवाय आयकना इतलें काम बी सुरू करना तुमी कितें सांगूंक आतां आमगे 30 दीस आमकां रावपा दी म्हणलें आमकां की आमच्या वचपा जायना आतां तुमी PWD ऑफिशलांक कितें सांगपाक जाय तेच ते 30 दीस रावपा दी रस्तो करतना आमकां रावपा दी म्हण जो नवो मिनिस्टर आसा पळय जो नवो मिनिस्टर आहा तो म्हणटा रस्ते खूब बरे आसा म्हणून तुमी येवन पळया आमचे बरोबर तुमी येवन पळया न्ही पेडलूम कितें आसा परिस्थिती हे पळय रोडा पळय स्कूल पळय आतां 30 दीस तेमी आमकां रावपाक वेवस्था केल्या पुरो इतलें आमगे लोकांक मडगांव वेळना काम करता पळय तांकां तेन्ना जायना वचपा थंयच्यान कितले डिस्टन्स आसा ते मारगांव सांगता ते 44 आसा सामकोच रस्तो सगळे कडेन सामको एक फोन चुकोवपा मेळना एक फोन चुकोवपा मेळना एक्सिडेंटूय जाता एक्सिडेंट जातात चालू आसा एक्सिडेंट सगळे पाडे लोक वयतात तेच म्हणटा ताकाच लागून म्हणटा खरें मात त्या रुलींग पाडे लोकांनी पयलीं खरें डिमांड करपाचो आसलो सत्तेर आयले त्या लोकांनी पयलीं डिमांड करपाचो आसलो एक काम करून घेवपा खातीर ह्या लोकांनी लोकांनी मतां घेतलीं आपूण वेल ऑलरावंड डेव्हलपमेंट करतलो म्हूण काणकोणचे प्रोग्रेस करतलो म्हूण कमी खरें हांगा येवन पयलीं वचपा जाय आसलें आमची ड्युटी न्ही खरें तेंची रुलींग पार्टीची पयली ड्युटी आसली आमी भोजनाच्या विरोधकांनी ड्युटीच ती जें कितें वायट जाता तें कितें जायना थंय आवाज करून सरकारान नजरे हाडड्यो थंय नजरे हाडड्यो आमी आमगे काम नजरे हाडपाचें काम करतात। ये तो आप लोग क्यों लेके आते हैं तो आप जानते हैं, हम लोग काम अपना कर रहे हैं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं जो रोड का वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अप्रूवल दिया है, वर्क ऑर्डर दिया हुआ है on Kudroli builders last year. Now that contractor एक वर्ष order दियो that is not in Goa these days. We have been reminding him, asking him to come and start the work. He kept promising. Last time I had taken a meeting after you had come on 2nd March I had taken a meeting. He said he'll start the work immediately. Who said? That Kudroli contractor. Who is that contractor? One contractor is Kudroli contractors. I don't know his name. No, who have approved him? This It is on e-tendering. okay. It is on e-portal. अगर डिले होता है तो आप फॉलो नहीं वो टाइम पूरा नहीं हो रहा है, एक साल का टाइम बचा हुआ है। You got 1 year work time for doing the work. So we have been reminding him. कौन एक रिमाइंडर चलेगा रिमाइंडर इसका चलेगा सर आपने रिमाइंडर फोन से किया था क्या रिटर्न चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखा। पूरा रिटर्न तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? We have terminated the work now. I should show a notice to him for termination. ओके कभी इशू दिया That is on 24th. दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए कितना टाइम लगेगा अभी? Process. 24th March we have shoot, so I have to give 15 days notice. That gets over on 8th April. After 8th April we terminate that work. So one side the government says that in November it was saying that we would give potholes free roads. Now also the concerned minister has taken charge. He says roads are far more better. Just yesterday he said और आज ये Lok Sabha आए, what does it mean? That means the minister is telling a lie or you are telling a lie? Nobody telling lie. See what minister These said. people are telling lie. No. So these people are telling lie. They're not, nobody telling lie. Then I'm saying, I said nobody telling lie. I didn't say minister or he. Yeah, Nobody but- telling lie. Let me clarify. Will this issue will resolve now? Which one? इनका जो ये आपके पास है इसका सॉल्यूशन क्या है इनकी प्रॉब्लम का? The one which is already going on MVR. That work is going on. We'll ensure that work is How long sir after this monsoon season? What he told me just now in 3 or 4 days time that This monsoon season or next year? next monsoon season.